4 राज्यांच्या विधानसभेचो निकाल लागी पुराय जायत आयला। लोकसभेची सेमीफायनल म्हणून लोकांची नदर आशिल्ल्या ह्या 4 राज्यांत भाजपान दोळे दिपकावपी कामगिरी केल्या। राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड ह्या 3 राज्यांनी भाजपान बहुमताचो आंकडो पुराय केला। जाल्यार तेलंगणात मात काँग्रेस आघाडेर आशिल्ल्याचे चित्र पळोवपाक मेळ्ळे। गोयच्या सायबाच्या फेस्ताच्या नोवेनांक भाविकांची बरीच गर्दी पळोवपाक मेळटा। गोयच्या पयशिल्ल्या वाठारांतल्यान गोंयकार पोरण्या गोंयां येवन उमेदीन नोवेनांत वांटो घेतात। सोमारा गोयचो सायब सांत फ्रांसीस झेवियराची फेस्ताची परब मनयतले। फेस्ताच्या पूर्व तयारेचो आमी आढावो घेतलो। सध्या नोवेनां चालू आसात। इगर्जी आनी कोंकणी भाशेंत दिसभर मिसां चलतात। पयसच्यान लोकांनी नोवेनां आयकुपाक गर्दी केल्या। पोरण्या गोंयां जावपी फेस्ता निमतान महाराष्ट्रांतल्यान 200 परस चड भावीक पांय वारी करीत गोंयांत पावल्यात। शेनवारा राती दिवचले राविल्ल्या ह्या भाविकांनी आयतारा फांतोडेर पोरणे गोंयची वाट धरली। दिवचलचे अवर लेडी ऑफ ग्रेस चर्च वाठारांत ह्या भाविकांनी मुक्काम केल्लो। गोंयचे सायबाचे दर्शन घेवपाची उमळशीक लागिल्ली हे भावीक शेनवारा राती दिवचले पाविल्ले। शारांतल्या अवर लेडी ऑफ ग्रेस सायबिणीच्या चर्ची कडेन हे भावीक राविल्ले। चर्चीन तांची रावपाची वेवस्था केल्ली। गावठी मोठे मीठ तयार करपा खातीर आगर तयार जातना दिश्टी पडटात। रायबंदर हे मिठा खातीर फामाद आनी बऱ्या दर्जाचे मीठ दिवपा खातीर आगर तयार करपाक कामगार राबतना दिश्टी पडटात। जानेरा सावन मीठ काडटले। रायबंदराचे मोठे मीठ खूब फामाद। गोंयभरच्यान लोक मुद्दम हांगासर हे मीठ विकते घेवपाक येतात। व्हडले पंप लावन आगर सुकोवपाचे काम चल्लां। उपरांत मेरो घालून चौकटान खारे उदकांतल्यान मीठ काडटले। माडार चढून नाल काडपी गोंयच्या पाडेल्यांक नाल्ल इश्ट म्हणून नवीन वळख मेळटली। नाल पाडपाच्या वेवसायांत पाडेल्यांची संख्या उणी जायत आसा। पाडेल्याच्या वेवसायांत उर्बा मेळची ह्या हेतान कृषी खात्या कडल्यान नाल्ल इश्टांक 5 लाखांचो विमो दिवपाची येवजण केल्या।
दांडो सांगे वाठारांत आयतारा फांतोडेर सुमार 4 वरांचेर पेप्सी फॅक्टरी कडल्या रस्त्या कुशीकच्या खांब्याक चारचाकीन वेगान येवन धपको दिलो. पोरण्या टेलिफोन वायरीचो खांबो वांगडाच रस्त्यार लवणलो. पूण ह्या घडणुके उपरांत लेगीत चारचाकी चालक वेगान गाडी चड घेवन गेली. वाळपय दर वर्सा भशेन ह्या वर्सा 6वें डॉक्टर अमशेकर मॅरेथॉन 2023 धमाकेन पुराय जालें. हे खेपे तरणाटे तशेंच जाणट्या लोकांनी ह्या फिटनेस कार्यावळीत वांटो घेतिल्लो. झुंबा नाचाच्या हालचालीचेर सगळेच उमेदीन नाचले. वाळपयचे नगराध्यक्ष प्रसन्न गावल, वाळपय पुलीस प्रशिक्षण केंद्राची प्राचार्य सुचिता देसाय आनी हेर हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार वांटेकार जाल्ल्या सगळ्यांक प्रमाणपत्रां आनी पदकां दिवन तांचो भोवमान केलो. बाणावलेचे वायट रस्ते पळोवन नागरिकांच्या मनात आता भय उप्रासला. हे संबंधी समाज वावुरपी संतान पेरेरा हांणी PWD खात्याक बाणावली लागसारच्या बायपासाचेर बेगोबेग काम सुरू करपाची मागणी लेगीत केल्या. सध्या अपघाताचे प्रमाण वाडतूच आसा, देखून ह्या रस्त्याची लेगीत बेगोबेग दखल घेवची अशी मागणी आसा. सत्तरी म्हालातल्या वेगवेगळ्या प्राथमिक शाळांनी वट्ट 41 शिक्षकांचो उणाव आसा. ताका लागून शिक्षकांची बेगोबेग भरती करची अशी मागणी सत्तरी म्हालातल्या पालकांनी शिक्षण खात्याकडेन केल्या. जायत्या शाळांनी शिक्षकांचो उणाव आशिल्ल्यान विद्यार्थ्याचे लुकसाण जाता. ते खातीर शिक्षण खात्यान हाची दखल घेवन बेगोबेग शिक्षकांची भरती करची अशी मागणी केल्या. काँग्रेसीच्या 8 फुटीर आमदाराविरोधात आदले प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर हांणी दाखल केल्ल्या याचिकेचेर 4 डिसेंबराक सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी जातली. सर्वोच्च न्यायालयात फाटले खेपे जाल्ले सुनावणेन फुटीर 8 आमदारां सयत सभापती रमेश तवडकर हांकां डिसेंबराच्या पयल्या सप्तका मेरेन म्हणणे मांडपाचे निर्देश न्यायालयान दिल्ले.
वाळपय नागव्या रस्त्या कुशीक कोयराच्यो राशी पडल्यात. कोण तरी अनवळखी मनीस कोयर हाडून उडयतात, ताका लागून वाठारांत घाणी पडल्यात. जनावरां प्लास्टिकाचो कोयर खातात आनी तांकां दुयेंसां जावन ती मरतात. देखून थळाव्या पंचायतीन ह्या समस्येचेर लक्ष घालचें, अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. काँग्रेसीचेर परत एक फावट सर्जिकल स्ट्रायक जावं येता असो हिंट भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन दिला. गोंयांत भाजपाचें सरकार उडोवपाक सोदपी मणिक्कम टागोरान मतींत दवरचे तांचे फाटल्यान तांचे आमदार भाजपात सामील जातले असो टोलो गोंय भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन मारला. भारतीय रेल्वेत काम करपाची इच्छा असल्यार खासा खबर. उत्तर भारतीय रेल्वेत एप्रेंटिस पोस्टांची भरती करपाची घोषणा रेल्वे भरती सेलान केल्या. ह्या पदा खातीर रुची आशिल्ल्या उमेदवारांक ऑनलायन अर्ज करचे पडटा. ह्या पदा खातीर इत्सूक उमेदवारांनी ऑनलायन अर्ज भरपा खातीर अधिकृत संकेतथळ rrcpryj.org चेर भेट दिवची. उदरगत आणि पर्यावरण संरक्षण हांचे मदल्या समतोलाचे भारत देश एक आदर्श देख आसा अशें सांगून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी 2028 ह्या वर्सा संवसारीक पर्यावरण परिशद भारतात जावचो असो प्रस्ताव मांडलो. दुबयत जाल्ल्या 28व्या संवसारीक शिखर सभेत उलयतना मोदी हांणी कार्बन ऑब्झर्वर तयार करपा खातीर ग्रीन क्रेडिट ह्या उपक्रमाची घोशणा केली. ह्या उपक्रमात लोकांनी वांटो घेवचो अशें ह्या वरवीं सुचयलें. विधानसभा वेंचणुकेत जैत मेळयल्या उपरांत भाजपा फुडाऱ्यांचो प्रतिक्रिया मुखार आयल्यात. राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड मतदारांनी भाजपाच्या फाटबळात मतदान केलां. ह्या राज्यांनी भाजपाक स्पष्ट भोवमत मेळिल्लें आसा. अशे तरेन भाजपाच्या पदाधिकाऱ्यांनी काँग्रेसीच्या राहुल गांधीचेर खर उतरांनी टिका केल्या. देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक पानवती म्हणत ताचो अपमान करपी राहुल गांधीक विधानसभेचे वेंचणुकेचो निकाल आयले उपरांत भाजपा फुडाऱ्यांनी आनी राजकारण्यांनी खर टिका केली.
मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड भाजपांक मेळिल्ल्या घसघशीत जैत दाखोवन दिता की येता त्या 2024च्या लोकसभा वेंचणुकेत नरेंद्र मोदी मोठ्या मताधिक्यान निवडून येवन परतून भाजपाचे सरकार स्थापन जातले। ते बरोबर गोयचे दोनूय सीट उत्तर आणि दक्षिण गोंय हे भाजपच जिखतले असो विश्वास गोंय भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन उक्तायला। वागातोर 31 डिसेंबराक सनबर्न जावचो ना, मुख्यमंत्र्यान तशें आश्वासन दिला अशें शिवोलेचे आमदार डिलायला लोबोन सांगले। 31 डिसेंबर ही तारीख योग्य न्हय, थळाव्या लोकांच्या मागणे प्रमाण ही तारीख बदलची म्हणून मुख्यमंत्र्याकडे तांणी मागणी केली। शुक्रारा दोनापावला जेटीर काँग्रेस आणि मंत्री बाबूश मोन्सेराता मदीं राजकीय महाभारत पळोवपाक मेळ्ळें। जेटी वयल्या दुकानाच्या विशयाचेर हात लावपाक गेल्ले काँग्रेसीचे आमदार विरोधी पक्ष फुडारी आणि प्रदेशाध्यक्षांचो सामनो बाबूशा कडेन जालो। उपरांत दोगांय मदीं तोंडार तोंड पेटलें। बोंडवाल तळे आटोवपा फाटल्यान कट कारस्थान आसा हे थळावो आमदार आणि कोमुनिदाद मान्य करता। तळे आटोवपात कांय थळाव्यांचो हात आशिल्ल्याचो दुबाव आसा। सगळे तपशील पुलिसां मुखार दवरल्यात, तांणी फुडली कारवाय करची अशें तांचें म्हणणें आसा। ज्यो शाळा संस्कृत शिक्षकांची मागणी करतल्यो तांकां संस्कृत शिक्षक उपलब्ध करून दितले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली। सांखळे आयोजित सामुहीक गीता पठण कार्यावळीत मुख्यमंत्री उलयतालो।
कोलवाळ जेलीत परतून एक फावट गांजा कांड जाला। कोलवाळ जेलीच्या सुरक्षा रक्षकाक कैद्यांक गांजा सप्लाय करतना रंगे हात धरलो। कोलवाळ जेलीत गांजा, मोबाईल, सिगरेट मेळपाचे प्रकार काय नवे न्ही। कैद्यांक सरास ह्या गजाली सामक्यो सोंपेपणान मेळटात। आता त्यो कश्यो मेळटात त्यो तांकां कोण दिता हाची जाप शेनवारा परतून मेळ्ळी। बाणावले वेस्टर्न बायपास जंक्शन सध्या एक्सिडंट प्रोन झोन जाला। हांगा रस्त्याचे काम सुरू आसा, मात काम सुरू आसतना सुरक्षेच्या नदरेंतल्यान जी उपाय येवजण घेवपाक जाय ती कंत्राटदारान घेतिल्ली ना। ताका लागून हांगा अपघात जावं येता अशी भिरांत थळाव्या लोकांनी उक्तायल्या। वादग्रस्त बंगल्या उपरांत पोरणे गोंया युनेस्को दायज स्थळांत आता रिसॉर्ट आनी हेर प्रकल्प येवपाचे आसात। जर हे दायज स्थळ राखून दवरतले आसत जाल्यार पोरणे गोंयाक मास्टर प्लॅन गरजेचो आसा। सरकारान येता त्या जानेरांत मास्टर प्लॅनाची प्रक्रिया सुरू करची आनी 2024च्या एस्कोपोजिशनात तो तयार करचो। जर जानेरांत हाची प्रक्रिया सुरू जावंक ना जाल्यार आमी रस्त्यार देंवतले अशी शिटकावणी सेव्ह ओल्ड गोवा एक्शन समितीच्या वांगड्यांनी दिल्या। कदम बशींचे चालक आणि ड्रायव्हरांच्या समुपदेशना सयत सोरो पिवपी चालक वाहकांचे अल्कोहोल चाचणेक बुधवार पासून सुरवात जातली। दर एक बस स्थानकाचेर दुबावित चालक आणि ड्रायव्हरांची अल्मोमीटर वरवीं चाचणी करतले अशी माहिती कदम महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय घाटे हांणी शेनवारा दिली। शिंदळकी व्यवसाया खातीर तस्करी केल्ले चलयांक परत नव्या जिविताची सुरवात करून दिवपा खातीर काम करपी गोंयचे अर्ज संस्थे खातीर एक अभिमानाची गजाल आसा। 27 आनी 28 नोव्हेंबराक ताशकंदात जाल्ले आंतरराष्ट्रीय परिशदेत गोंयच्या अर्ज संस्थेच्या कामाची तोखणाय करतना तांच्या सुचोवण्यांची दखलूय घेतल्या।